Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ती मॅडम सांगत ती आरबीआय असो फॉड मार म्हणून एक दिन आरबीआय असपाचे असं म्हणशाले न्हू. बँकेचो मॅनेजमेंट सांगता आरबीआय बरोबर खंय वाटाघाटी चल्ल्यात. सो तेजे मागीर आमी आरबीआयकूय लेटर केलें की तुमी समज दिसता जाल्यार जाता तितले बेगीन ही बँक खंयच्याय बरे बँके कडेन तुमी मर्ज करा म्हणून. सो आमी कॉरस्पॉन्डन्स तेंचे कडेन करत आशिल्ले आनी दोनूच आतां उपाय आशिल्ले ते मर्जर आनी लिक्विडेशन. लिक्विडेशन आमी कर म्हणून सांगना, डायरेक्ट आरबीआयच लिक्विडेट करता. आतां लास्ट आमकां तेणी ऑगस्ट पर्यंत सांगिल्लें, 2 ऑगस्टाक तेंगेलो टायम आशिल्लो तो. तेजे नंतर आतां हे नवे हे आयले गव्हर्मेंटाचे. सो आमी आरबीआय परत बरयले पयलीं तेन्ना सुद्दां आमी तांकां सांगलें तुमी कितेंय डिसिजन घेता ते जाता तितले इन द इंट्रस्ट ऑफ डिपॉझिटर कितें जाता तितले बेगीन घ्या म्हणून. डिपॉझिटरांनी बँक मॅनेजमेंटाक 10 दिसांचो प्राझ दिला. की तुम्ही आरबीआय म्हणटा लोकांक पयशे दिना काय. ओके फायन, म्हणजे सगळे लोकांक यूपीबीपी गोड घेवन मरताय ते भाशेन मरपाचें. म्हणजे लोकांगे पयशे ब्लॉक करून तुमगे पार्क तुमी लिपयताय. लोकांगे पयशे लोकांक आमकां जाय. आमी तुमकां सांगलो ना की तुमी मजेर कोण नाकाय म्हणून. आमी तुका इतलें सांगिलां की आमकां ऑगस्ट टू डिसेंबर आमकां पयशे जाय आनी जाय म्हणल्यार जाय. ना जाल्यार आमी लोक मुखार सरतले आनी तुमचे सगळे डायरेक्टरांचे एफआयआर घालून तुमगे प्रॉपर्टी कितले अटॅक पडले ते आमकां करतले आनी तें करपाक आमकां मातशें फोर्स करूं नाका. They would give 25,000 in 30,000 in 6 months. At least that amount, some amount of relief to be given to the depositor. हे आम करपाचें पयलें. Second part about liquidation and all that. Go ahead with all whatever they want to do. That's the decision taken. So we have given them 10 days. So after 10 days we'll meet them again. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.